म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवान आमकां रचला ताचो मोग करूंक, ताका आराधन करूंक. उडास दवरा, तुम्ही आराधन करतना तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या जिवितांत कितेंय सैतानाचें आसा जाल्यार तें रावना, तें भायर येता. It can never remain when we worship Jesus. It has to go out. खली पिडा सैतानाच्या सक्ते वरवीं तुज्या कुडींत रिगल्या जाल्यार ती पिडा तूं देवाक आराधन करतना पयस वेता. आमी देवाक आराधन करतना सर्ग उक्ते जाता. आमी देवाक आराधन करतना पवित्र आत्मा आमचेर देवून येता. आमी जेजूचें नांव उलो मारतना पिडेची सकत नास जाता. When we call upon the name of Jesus Christ, there is power in the name of Jesus. Every sickness will disappear when we call upon Jesus. जेजूच्या नावांत इतली सकत आसा. जेजूचें नाव सगळ्या पिडेच्या नावाच्या की वर्तें जावन आसा. तुज्या पिडेक एक नाव आसा. जावं पुरो डायबिटीज, जावं पुरो कॅन्सर, जावं पुरो किडनी प्रॉब्लेम, जावं पुरो सोरियासिस, पूण जेजूचें नाव सगळ्या नावाच्या की वर्तें जावन आसा. तुझ्या पिडेच्या नावाच्या की जेजूचें नाव वर्तें जावन आसा. जेजूच्या नावान कॅन्सर will dry. In the name of Jesus, cancer will die today evening. Every root of cancer, I curse it in the name of Jesus. Every root of cancer in your body, I uproot it in the name of Jesus Christ. It's only in the name of Jesus that cancer is going to die. Your sugar problem, your diabetes is going to get over today in the name of Jesus Christ. तुझ्या किडनीची पिडा, मुताची पिडा, आडांची पिडा, कातीची पिडा, डोळ्यांची पिडा जेजूच्या नावान बरी जाता आज. We take authority over every sickness that is present here. I take authority over it in the name of Jesus Christ, and I command it to go now in the name of Jesus. I speak healing for your body in the name of Jesus Christ. I speak healing, I speak deliverance, I speak restoration in the name of Jesus Christ. Let the healing anointing come down and touch the hearts of the people. I release in the name of Jesus every sickness be gone in this place in the name of Jesus. Joint pains, leg pains, heart problem, heart blocks, back pain be healed in the name of Jesus Christ now. तुझ्या आडांची पिडा, फाटीची पिडा आणि आडांची पिडा जावं पुरो, आडांनी दुखता, दोंपरांनी दुखता, डोळ्यांनी कॅटरेक्ट आसा. जेजूच्या नावान तुझे डोळे नितळ जातात ह्या वेळार. जेजूच्या नावान तुझो कुसवो उक्तो जाता. कोणाक भुरगे ना तसो कुसवो आतां उक्ते करता जेजू. God is opening your womb now. You will conceive. You will conceive. Amen. You will conceive. Amen. तुझे कुसवो जेजू उक्ते करता. जेजू उक्ते करता. जेजू उक्ते करता. तुझे बँक बॅलन्स, कोणाचे बिझनेस लॉस जाला, बिझनेस डाऊन जाला, तुझे बँक बॅलन्स चडटले, तुझे बिझनेस वाडटले, तुका फायदो जातलो, फळ मेळटलो. तुका कोणाचे पैसे येवंक आसा ते फाटी येतात तुझ्या बँकाक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओ जावन आसा वेळ अजब आसो. ओ जावन आसा वेळ अजब आसो. कितें तुमी मागतात ते तुमकां मेळटा. कितें तुमी आशेतात ते तुमकां मेळटा. Because God is here in our midst. जेजू आमचे मदे आसतना सगळे समज जाता. Everything will be fine.
sound dita, solos maga, sol wandara, au somor vita, servo sound dita, servo sound dita, solos maga, sol wandara, au somor vita. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. आम्ही सगळी बसूया. Jesus, my Lord, my Jesus. जेजू मुखार आम्ही बसल्या. खंय जागो आसा बसा. आमचे हात आम्ही जेजू मुखार उक्ते करूया. आमचे काळीज आम्ही जेजूक उक्ते करूया. जेजून सांगला माथेवाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या वस्वरान 7व्या वळींत, मागा तुमकां मेळटलें, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया बागील उक्ते जातलें. कोण मागणें करता देव ताचे मागणें आयकता. ही उतरां जेजूची सादी उतरां एका भुरग्याकी समजातात. जेजूनच म्हळा कोण मागणें करता ताका मेळटा. कोण मागणें करता देव ताच्या मागण्याक आयकता, जाप दिता. मागा तुमी घेतल्यात. हो वेळ मागणेच करचो न्हय, देवातावन स्वीकार करचो वेळ जावन आसा. This is a time not only to pray but also to receive from God. We are here to receive that answer from God which we have been waiting for so many years. कितली वर्सां आमी त्या मागण्याच्या जापीक रावल्या. केदला म्हज्या मागण्याक जाप दितलो देव, आनी आज ती जाप तुका मेळटली. कितली वर्सां तूं मागताय तुजी पिडा बरी जावंक, आनी आज तुजी पिडा बरी जाता. कितली वर्सां तूं मागताय तुजो गोरसो, तुजो भाव, तुजो नवरो, तुजी बायल, तुजो पूत बदलूंक, आज ताचें जिवीत बदलता. जेजून सांगला मागा तुमी घेतल्यात. Ask and you will receive, and today you are receiving. आज तुमी घेतात.
आमचे हात आमी उक्ते दवरया. थोडो वेळ शांतपणान आमी बसया. तुम्ही हांगासर येताना थोड्यो गरजो तुम्ही हाडून आयल्यात. थोडी मागणी तुम्ही हाडून आयल्यात. थोडे प्रॉब्लेम तुम्ही हाडून आयल्यात. थोडे समस्या तुम्ही हाडून आयल्यात. थोडी तुमची दुकां तुम्ही हाडून आयल्यात देवा लागीं. हो जावन आसा तुमचो वेळ मागण्याचो. थोड्यो घडयो हांव तुमकां दिता मागणें करूंक. काल तुमकां हांवें सांगलें जेजूनच म्हणा खंयचें मनशाच्या हातांत असाध्य तें देवाक साध्य. काल तुमकां हांवें सांगलां ताचे विशयांत. What is not possible for man is possible for God. तुमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें कितें आसा? तुमच्या जिवितांत तुमच्या सक्तेन, तुमच्या बोळान, तुमच्या बुदवंतकायेन जायना म्हणलें वस्तू आसतलें. असाध्य म्हणलें आसतलें. तें असाध्य म्हणलें आतां परतून मागा. असाध्य म्हणलें कितें तें? देवाक तुका असाध्य, देवाक साध्य. इम्पॉसिबल म्हणलें उतार तुका तें. देवाक ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. इम्पॉसिबल म्हणलें उतार देवाच्या डिक्शनरींत ना. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. Because he is an uncreated being. देवाक कोणें रचोना. तो इम्पॉसिबल म्हणलें ताका ना. आमी ताची रचना. आमकां लिमीट आसा. We cannot go beyond that limit. We cannot cross that line. पूण देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें ना. ह्या वेळार तुमच्या जिवितांत कितें असाध्य म्हणलें आसा, इम्पॉसिबल म्हणलें आसा, ताचे बसत आतां मागणें करा. तुमकां जाय देवान खंय तुमच्या जिवितांत काम केल्लें. देवाचो हात तुमी पळयतल्यात. यू विल सी द हँड ऑफ गॉड मुव्हिंग इन युअर लायफ. देवाचो हात तुमच्या जिवितांत दिसतलो तुमकां मुखार. तुमीच म्हणटल्यात हें कशें जालें म्हाकाच गोत्तुना. हें कशें जालें म्हाका समजना. हांव आशेतालीं, हांव मागतालीं, हांव रडटालीं, हांव इतलो वेळ रावल्लीं. हें कशें जालें? एक अजाप हें. God works in ways we cannot see and understand. He is God. Who can understand the ways of God? आज तुझ्या जिवितांत देव असाध्य म्हणलें साध्य करतलो. तुवें इतलें सांगूंक जाय, जेजू हें म्हज्यान जायना. I cannot do it. I cannot deal with it. I do not have an answer for it. Help me, Jesus. तुजें कितें असाध्य आसा आतां मागणें कर. आतां मागणें कर ताचे बसत. एणे तेणे पळयनाकात. हांव कांयच उलयना. हांव हांगासर बसतां. हांव म्हजे इतल्याक मागणें करतां. तुमकां एक 5 मिनट हांव दितां. तुमी मौनपणी मागा. कशें मागोंक जाय मागा. बसून दिमिगाल रडोवन कशें जाय मागा. पूण मागा. तितलेंच हांव सांगतां. ही घडी तुमी मिस करिनाकात. कित्याक ह्या घडये देवाची कृपा वाळोवन येता हांगासर. तुमी कितें मागतात तें मेळटा तुमकां. स्टार्ट करा मागणें करूंक. 5 मिनटां मुकली तुमची जावन आसा. मागा.
आयकता मुझे लागी उलयता मुझे संगी जेसू तू सबका सगळे ओढल्यान आमचे हात आम्ही जेजू मुखार उक्ते दवरुया. सगळे आम्ही बसया. This is a time of healing. हो जावन आसा वेळ देवान आमचे भितरले काय गुण करचो वेळ. देवान आमची पिडा बरी करचो वेळ. देवान आमचे मोदें अजापां करचो वेळ वो जावन आसा. आमचे काळीज जेजूक आमी उक्ते करता. आमच्या काळजांतली सगळी दूख आमी जेजूक दिया. आमच्या काळजांतले सगळे गाय आमी जेजूक दिया. कोणी तुजो मोग करिना. तुझ्या काळजांत दुख आसा. कोणी तुका समजोन काण घेना. तुझ्या काळजांत दुख आसा. कोणाचो तुवें मोग केलोय त्या मनशान मोग म्हणून सांगून तुजो फायदो काडलो. तुझ्या न्हवऱ्यातावन मोगाची उतरां तुका मेळनात. तुझ्या बायलेक वेळ ना तुझ्या लागीं मोगान उलोवंक. तुझी भुरगीं तुझ्या लागीं लढाई करून जियेतात. तुझ्या काळजांतले सगळे गाय जेजूक दी. तुझ्या काळजांतली सगळी दूख जेजूक दी. तुझ्या काळजांत आयच्या दिसाय कोणाचेर राग आसा, दुस्मान काय आसा, तांकां सगळ्यांकी बोगशी. तुझ्या काळजांत आनीक कोणाक तुका बोगसोंक जायना काळजांत तुवें ताचेर राग दवरलाय, दुस्मानकाय दवरल्याय, सैतानाक तुवें भितर जागो दिलाय. जेजू तुझें काळीज ताच्या रक्तान पुसून काडटा. जेजू तुका नितळ करता.
तुझ्या दोळ्यांतली सगळी दुखां जेजूक दी ह्या वेळार. कित्याक तू रडटाय जेजू लागीं सांग. कोणें तुका दुखयलां जेजू लागीं सांग. कोण तुझे नांव पाठ करता जेजू लागीं सांग. कोण तुझे विशय नाका जाल्ल्यो खबरो आनी गजाली करता सांग जेजूक. तुझे काळीज दुखांत आसा. तुझ्या कुडाचे बागील तांपोवन तू रडटाना जेजू थंय आसलो. तू काळोखांत रडटाना जेजू तुका पळयतालो. तू रातीक न्हिदोंक येताना रडून रडून तुझे उशें भिजल्लें जेजून पळयलां. तुझ्या वॉशरूमाचे बागील दांबोवन तू रडटाना जेजून तुझी दुकां पुसून काडूंक आयलास. तुझी सगळीं दुकां जेजून पळयल्यांत आनी आज तुझी दुकां पुसून काडूंक जेजू आयला. तू खंयच्या जाग्यार बसलाय, तू खंयच्या जाग्यार बसल्याय त्या जाग्यार जेजू येता तुझी दुकां पुसून काडूंक. The Lord is speaking to you. He is telling you, my son, my daughter, I love you. I love you so much. You're waiting to hear the words of love. Everyone used you, abused you, misused you, but no one loved you. And today Jesus is coming to you. He's telling you, my son, my daughter, I love you. I love you. Not with a selfish love. I love you so much that I died for you. I love you so much that when I was hanging on the cross, you were in my mind. I love you so much that nothing can separate me from you anymore. Jesu, तुझो इतलो मोग करता, इतलो मोग करता. तू एकलोच ह्या संवसारांत आसलोय आनी तुवें एकल्यानच पाताक केल्लें आनी कोणी नातले जाल्यार तो तुजे पासत एकल्या पासत येवन कुर्सार मरतालो. एकल्या पासत. So much he loves you. तितलो तुजो तो मोग करता. ह्या संवसारांत कोणी नातलें तू एकलोच जालोय पातकान पडलोय जाल्यार तुजे पासत जेजू येतालो एकल्या पासत. तितलो तुजो तो मोग करता. तुका दिसता तुजो देव पयसा तुजे तावन. तुका दिसता तुजो देव तुका वळखना. तुका दिसता तुजो देव तुका विसरोन गेला. तुका दिसता तुझ्या देवाक कित्याक दिसना तुझे कश्ट. कितले पटी देवाचेर आमी दुबाव केला. देवाचेर आमी सावलां घाल्यांत. देवाक आमी क्वेश्चन केला, खंय आसाय तूं देवा? Where are you, Lord? देव तुझ्या कुशीन आसलो. देव तुझ्या मुखल्यान आसलो त्या वेळार. देव तुझ्या फाटल्यान आसलो त्या वेळार. तुझ्या लागीं तो आसलो. तुवें ताका पळोवंक नाय. तुझ्या मांसाच्या रक्ताच्या दोळ्यांनी तो तुका दिसोंक ना, पूण तुज्या सांगाता तो आसलो. ताका लागून आजी तूं आसाय ह्या संवसारांत. नाजाल्यार केदाळा तूं मरोन येतालोय. केदाळा त्या पिडेन मरतालोय. कितल्या वर्सां पयले त्या एक्सिडेंटान तूं मरतालोय. तुजेर आयली कितली विघ्नां आनी अनवरां देवान पयस केल्यान तुकाच गोत आसचें ना.
तू मरोन सरकार वेताना देव दाखयतलो एक दीस कितले बडी तुका ताणे राखला, कितले बडी देवसार नास करूंक तुज्या पाठीक लागलो ताणे तुका राखला, कितले बडी कली कली विघ्नां आनी अनवरां तुजेर येवची आसली तुका ताणे राखले त्या दाळ तुका कळटलें तुजो देव तुजो मोग करता, तो तुका सांगता हांव आसा तुजे सांगता भियेनाका, कोणेय कितेंय तुका करूंक जावचें ना. थोडी भियेल्यांत मुखलें जिवीत कितें जातलें, भुरग्यांचें मुखलें जिवीत फुडार कितें जातलें, बिझनेस कितें जातलें, पयशांचें कितें जातलें. जेजू म्हणटा भियेनाका, हांव तुजे सांगता आसा. I will walk with you hand in hand, shoulder to shoulder. I will walk with you. तुजो देव तुजे सांगत आसतना खंयचो दुस्मान तुजे मुखार रावचो ना. तुजो दुस्मान एका वाटेन येतलो, 7 वाटेन धांवतले, कित्याक देव तुजे सांगत आसा. जेजू म्हणटा भियेनाका, डोंट बी अफ्रेड. तूं भियेल्यार तूं देवसाराक बागेल उक्ते करताय तुजे भितर रिगोंक. देवसार रावला तूं भियोंक. भियेनाका. जेजू म्हणटा हांव तुजे सांगता आसा. बायबलांत 365 जाग्यांनी बरयलां भियेनाका हांव तुजे सांगता आसा. 365 times it is written in the Bible, fear not, I am with you. Fear not, I am with you. 365 times every day. Once God is telling us, don't be afraid. Every day is telling you, don't be afraid, भियेनाका. That cancer cannot kill you, I am your God. The tumor cannot kill you, I am your God. The sickness, the pida तुका नास करची ना, हांव तुजो देव. हांवें तुका जिवीत दिलां, तुका रोसलो देव. तुजी पिडा गुण करूंक ताका गोत आसा. जेजू म्हणटा भियेनाका, कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका. कश्ट येतले, दुख येतले, पिडा येतली, पूण आमी सोलोवचे ना, आमी जिखतले. हांव वी विन फॉर जीसस. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका, सुखानी दूख रोसलोलो, तोच सांबाळटा सदांच. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका, सुखानी दूख रोसलोलो, तोच सांबाळटा सदांच. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. Astolo pod boria, lagin sahabutucha. Chanchal zainaka, kangal zainaka. Astolo pod boria, lagin sahabutucha. Jiणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका, सुखानी दूख रोसलोलो, तोच सांबाळटा सदांच.
इतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी बोलता दुका सुखानी दूर रसलो तोच सांभाळता सदांच चंचल चंचल सायरा कंगाल सायनाका astolo pontu poria lakin sehabutucha chanchal sairaka kangal sainaka astolo pontu poria lakin sehabutucha astolo pontu poria lagin sehabutucha देव आमचो मोगाळ देव काकुळतीचो देव बोगसण्याचो देव तो आमच्या मोतींतली सगळी बेजाराय जेजूक आमी दिया कितल्यागी जाणांक रातीक न्हीद पडना न्हिदेच्यो गुळयो काणी घेतात न्हिदेच्यो गुळयो नासतना न्हीद ना न्हिदोंक गेल्यार बेबिरांतीची स्वप्नां पडटात रातीक न्हीद ना भलायकी पाड जाल्या सैतान आमच्या मोतीक आमच्या मोनाक अटॅक करता आमची मोत पिशी केल्यार आमी पिशी जाता म्हूण ताका गोत्ता कितल्यागी जाणांक आमच्या मोतीक समाधान ना शांती ना घरान शांती ना समाधान ना खाजारी जिवितान समाधान ना काम करच्या जाग्यार शांती समाधान ना हांव खंय गेल्यार म्हाका शांती आनी समाधान म्हणलें ना जेजू चिंतोन चिंतोन म्हजी मोत पिशी जाल्या हांव इतलें चिंता चिंतोन चिंतोन म्हजी मोत पिशी जाल्या म्हाका जाय शांती समाधान हे समाधान सोदून हांव तुजे लागीं आयलां जेजू ही शांती सोदून हांव तुजे लागीं आयलां जेजू जीसस You are the only Prince of Peace. Only you can give us peace that the world cannot take it away from us. Give me your peace, Jesus. समाधान ना म्हणून हांव सोरोप येता समाधान ना म्हणून हांव नाका जाल्ल्या वायट सवयेक पडटा म्हाका जाय तुझी शांती तुझे समाधान जेजू तुझी शांती तुझे समाधान हांव सोदून आयलां आज दी म्हाका तुझी शांती तुझे समाधान जेजू लागीं आमी मागया तूंच आमकां समाधान दिताय सोमया तुवें दिवचें समाधान आनी कोणेय दिवंक जायना म्हज्या फाटल्यान मागणी करा सोमया जेजू
व्हडल्यान सोमया जेजू सोम्या जेजू म्हज्या मोतीची म्हज्या मोतीची खंत बेजाराय खंत बेजाराय म्हज्या मोतीची म्हज्या मोतीची सगळी चिंतना सगळी चिंतना म्हज्या मोतीची म्हज्या मोतीची सगळी पिडा सगळी पिडा तुका दिता तुका दिता जेजू जेजू म्हज्या मोतींत म्हज्या मोतीन बेबिरांतीची बेबिरांतीची चिंतना म्हाका येतात चिन्ना म्हाका येतात जेजू जेजू चिंतोन चिंतोन चिंतून चिंतून म्हजी मोत म्हजी मोत पिशी जाल्या पिशी जाल्या चिंतोन चिंतोन चिंतून चिंतून हांव रडटां हांव रडतां चिंतोन चिंतोन चिंतून चिंतून म्हज्या आदल्या जिविताचे म्हजे मागणे जिविताची हांव उलयतां हांव जेजू जेजू म्हाका जाय म्हाका जाय समाधान समाधान शांती शांती जेजू जेजू सोमया जेजू सोम्या जेजू ही शांती दी शांती हे समाधान दी समाधान तुवें एकल्यान म्हाका दिवंक जाता म्हाका दिवंक जाता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू Argan tuka Jesu. महिमा तुका जेजू Mahima tuka Jesu. दिनवास तुका जेजू Dinwas tuka Jesu. आराधन तुका जेजू Pradan tuka Jesu. स्तुती तुका जेजू Tuka Jesu. हालेलुया हालेलुया जेजू Jesu. सोमया जेजू Somya Jesu. म्हज्या मोतीची Jamotichi. सगळी चिंतना Sogli chinna. तुझ्या Tuja. आमोलीक रक्तान Amulig rakta. पुसोन काढ पुसून तुझ्या भोवीत रक्तान तुझ्या पवित्र पुसोन काढ पुसून काढ म्हज्या मोतीक तुझ्या मोती समाधान दी समाधान शांती दी शांती दी सुटका दी सुटका दी हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 म्हज्या मोतींत हे म्हज्या मोतींत सोमया जेजू मोच्या मोतींत मोच्या मोतींत हे म्हज्या मोतींत हे मोच्या मोतींत सोमया जेजू आजच तू ये आजच तू ये रावोंक तू ये रावोंक तू ये हे म्हज्या मोतीन हे म्हज्या मोतीन सोमया जेजू सगळे व्हडल्यान म्हज्या मोतीन मोच्या मोतीन मोच्या मोतीन ये मोच्या मोतीन सोमया जेजू आयजच तू ये रावो तू ये मोच्या मोतीन सोमया जेजू आमचे घर आमचे कुटुंब आमी जेजूक दिया आमचे घर आणि आमचे कुटुंब देवाचे एक वर्तें देणें जावन आसा आमच्या घराक आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या हातान समर्पण करया जावंक पुरो तुझ्या घरांत मोग ना एकामेका लागीं मोग ना मोगाची उतरां नात तुझ्या घरांत लढाई दुस्मानखाय तुझ्या घरांत एकल्याक पळयल्यार दुसऱ्याक जायना तुझ्या घरांत कारांदाय आसा पुरपुरतात उलयतात तुझ्या घरांत जावंक बरो पिडेस्त आसात तुझ्या घरांत जावंक बरो
पयशांचे प्रॉब्लेम आसात, तुझ्या घरान जावंक बरो कोण तुझी मोगाची मनशां मेल्यांत, दुख आसा तुका. तुझ्या घरान जावंक बरो जाग्यार लढाई जाता, जाग्याक लढाई आनी दुस्मान काय, आस्तबोदिकेक लढाई आनी दुस्मान काय. बाबाक पळयल्यार भाव जायना, भयणी मोदें भयण जायना, तुझ्या घरान जावंक बरो मागणें ना, तुझ्या घरान जावंक बरो मिसराजार ना, तुझ्या घरची जावंक बरो फातकान जियेतात. तुझे सगळे कुटुंब जेजूक दिया वेळार, तुझ्या कुटुंबाच्या एक एक सांद्यांक एक एक मनशांक देवाच्या हातान घाल. जेजूक सांग म्हज्या घरांत ये. कसो तूं गेलोय त्या जाकेवाच्या घरांत, जाकेवाच्या घरांत तूं गेल्ल्या बरी म्हज्या घरांत ये जेजू. आज हांव घरा येताना एकलो वचना, तूं म्हज्या सांगाता येतलोय आनी तूं म्हज्या घरांत आयलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें. म्हज्या घरचें वातावरण बदलतलें, म्हज्या घरचें एनवायरमेंट एटमॉस्फियर चेंज जातलें. खंय देवाची सकत आसा, खंय देवाचें बोळ आसा, खंय देवाची मोहिमा आसात, पयलें ते वातावरण ते एटमॉस्फियर चेंज जाता. खंय देवसराची सकत आसा, देवसराचें बोळ आसा, ते वातावरण ते एटमॉस्फियर खोटें आसता. देव आमच्या घरांत आयलो जाल्यार ते वातावरण बदलता, ते एटमॉस्फियर चेंज जाता. पयलें थंयसर राग आसलो, मोग येता, बोगसणे येता, मागणे येता, देवबिरांत येता, सगळे एटमॉस्फियर चेंज जाता. जेजू आमच्या घरांत येता, जेजू आमचें घर नवें करता. थोड्यांनी घरचे रीण दिवंक तांकां पयशे नात, देव तांकां एक वाट उक्ती करता ते रीण दिवंक. थोड्यांक घर नवें खाण येवंक जाय, देव तांकां एक वाट उक्ती करता घर खाण येवंक. तुजे घरचे सगळे समस्ये जेजूक दी आनी जेजू लागीं सांग, म्हज्या घरांत येसू मेया. मोच्या घरांत, मोच्या घरांत, हे म्हज्या घरांत ये मोच्या घरांत सोम्या जेजू आजच तू ये रावो तू ये मोच्या घरांत सोम्या जेजू. सगळी व्हडल्यान म्हज्या घरांत, म्हज्या घरांत, मोच्या घरांत, सगळी व्हडल्यान आनी व्हडल्यान, मोच्या Jesu, Jesus, tu ye, Ravo, tu ye, Jesu, ye mucha gara, somia Jesu. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत एकच एक जिवीत दिलां. आमच्या जिविताची वर्सां धांवतात फास्ट.
एकच एक देवान जिवीत तुका दिला. 30 वर्सां जावंक पुरो, 40, 50, 60, 70 कितें आसतलीं तुजी वर्सां, पूण रिमेंबर एक जिवीत तुका देवान दिला. आणि ह्या एका जिविताचेर, ह्या संसाराच्या, ह्या संसारीक एका जिविताचेर तुझे सासनीक जिवीत आसा. ह्या संसारांतलें जिवीत जेजू पासत तूं जियेताय जाल्यार सर्गार तुका सासनाच्या सासनाक थोडी वर्सां न्हय, सासनाच्या सासनाक देव तुझे सांगत आसतलो आणि सर्गींच्या राजाचे इनाम तुका दितलो. देवान तुका एक सेन जिवीत दिला, एक जिवीत. कोणा पासत हें जिवीत तूं जियेताय. तुझे बसत जियेताय, तुझ्या भुरग्यां बसत जियेताय, संवसारा बसत जियेताय, तुझ्या पैशांच्या आशेन तू जियेताय. कित्याक तू जियेताय? हे सवाल तुवें आज राती तुझ्या लागीं सरोंक जाय. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ माय लाईफ ऑन दिस अर्थ? ह्या संवसारांत हांव कित्याक जियेतां? खाता, जेवता, न्हिदता, भोंवता, हाका लागून म्हाका देवान रचला? पैसे करता, बिझनेस सोडटा, हाका लागून देवान म्हाका रचला? आणि हे सगळें केल्लें हांवें मरतना सगळें सोडटा, शाश्वत न्हय हें. हाच्या खातीर म्हजी न्हीद पाड जाता, हाच्या खातीर म्हजें प्रेशर चडटा, हाच्या खातीर हांव लढाई करता दुसऱ्या लागीं. खंयचें शाश्वत न्हय, फाल्यां सोडता आनी येता. We are fighting for those things which are temporary in our life. We lose our sleep on those things which do not have value, true value on this earth. कितली वर्सां तू जेजू पासत, कितली वर्सां तू जियेताय ह्या संवसारान चिंतयान तुका आयच्या रातीक देवान आपयलें. आज राती तू मेलोय. तुझे संसाराची यात्रा, या संसाराचे पैण मुख जाले. आज राती तुका देवान आपयलें. जावंक पुरो तू देवा मुखार रावतना देव तुझ्या लागीं इसारतलो. जोएल, हांवें तुका 50 वर्सां दिलीं, 60 वर्सां दिलीं, 70 वर्सां दिलीं. जोएल, तुवें कितें बरें केलाय? हे सवाल देवान इसारल्यार तू कितें जाप दितलोय? चिंत. तुवें कितें बरें केलाय? तू सांगतलोय, देवा हांव इतल्यो डिग्र्यो शिकलो, देवा हांवें इतलीं घरां बांदलीं, देवा म्हजें बँक बॅलन्स लाखांनी आसलें, करोडांनी जालें, देवा म्हज्या लागीं पयलें सायकल आसलें, ताचे उपरांत 3 कारां जालीं, देवा म्हजीं भुरगीं शिकोंक लंडन गेलीं, अमेरिका गेली. हे सांगतलो तूं देवाक? देव म्हणटलो, हे तुवें तुजे बसत केलाय. कित्याक तूं स्वार्थी, तुजे बसत तुवें करूंकूच जाय. पूण देव विचारतलो, म्हजे बसत तुवें कितें केलाय? म्हजे बसत तुवें कितें केलाय? म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमचे बसत आमी कितें करता तें सगळें सोडटेल्याव आनी वेतेल्याव. देवा पासत आमी कितें करता तेंच आमी व्हरतेल्याव. देव विचारतलो, म्हजे पासत तुवें कितें केलाय? मॅथ्यू 10:32 जेजू म्हणटा, ह्या संवसारांत लोकां मुखार म्हाका वळखताय जाल्यार सर्गींच्या बापा मुखार हांव तुका वळखता. ह्या संवसारांत म्हजे पासत तूं त्याग करताय जाल्यार, ह्या संवसारांत म्हज्या नांवा पासत तूं मिनत काडटाय जाल्यार, ह्या संवसारांत म्हजे पासत तूं जियेताय जाल्यार हांव सर्गाराच्या देवदूता मुखार, आंच पडव्या मुखार, बापा मुखार हांव तुका वळखतलो आनी मान दितलो.
जर तर आमी चिंता ह्या संवसारांत आमी मोजा करून जियेता आनी मरता आनी देवा लागीं येताना देव आमकां व्हडलो सन्मान करता, हें तुमच्या मोतींतलें काडा भायर. कोण जेजू पासत जियेल्यात, कोण जेजू पासत मरतात, कोण जेजूच्या वावरा पासत मेहनत काडटात, कश्ट काडटात, घाम काडटात, तांकां सन्मान मेळटा. सर्गींचे राज सगळ्यांक मेळटलें. सर्गींचे राज सगळ्यांक मेळटलें. जेजू सोवें कोण मरतात तांकां सर्गींचे राज मेळटलें. पूण जेजू पासत कोण जियेतात, जेजू पासत कोण कश्टातात, जेजूच्या नांवा पासत कोण अकमान सोंसतात, तांकां सन्मान थंय आसा. जेजूच्या उजव्या कुशीक आसलो सोर मेलो, ताणें तो केदाळा मेलो. जेजूच्या उजव्या कुशीक आसलो सोर मेलो आनी जेजून त्या सोराक सांगलें, तूं सर्गारा जावन म्हज्या बरोबर म्हज्या सांगाता आसतलोय. ताका सर्गार एंट्री मेळ्ळी. कितले जण रावल्यात त्या निमाण्या घडयेक, रावा नाकात. सोराक सर्गींचे राज दिलें, देव म्हाकाय दितलो, दितलो, दिना म्हूण न्ही. तुका तली एंट्री नाका सर्गार. निमाण्या घडये सोरान पश्चाताप पावलो आनी देवान सांगलें, जेजून सांगलें, म्हजे सांगता म्हज्या गोपान तूं आसतलोय. ताका सर्गींचे रास फावो जालें. दुसऱ्या सायडीन तुमी पळया, साम पावल जेजू पासत कश्टाता, साम पावल जेजू पासत मार खाता, साम पावल जेजू पासत बंदेन पडटा. ताका खंय घालतात, ताका प्रिजनान घालतात, ताचेर सांकळी घालतात, ताका मारतात, ताचेर शिंपी उडयतात, ताका अपमान करतात. तो जेजू पासत कश्ट वळवळे सोडून मेलो आनी सर्गार गेलो. आतां तुमी म्हाका सांगा, साम पावलाक सन्मान मेळटलो ह्या सोराक मेळटलो? साम पावलाक देव लागीं दवरतलो ह्या सोराक दवरतलो? सोराक सर्गींचे राज आसा, पूण साम पावल जेजू पासत कितें करन मेलो. आमी बेश्टी मरता कितलींय जाणां, ताका व्हॅल्यू ना. सदां मरना जातात. ती बरी मनशां, जियेलीं मेलीं गेलीं, बरी मनशां ती पाड न्हय. पूण तांणी जेजू पासत कितें केलां. जेजू पासत ती जियेल्यांत, जेजूच्या नांवा पासत ती जियेल्यांत, जेजूक परगट करून ती जियेल्यांत, जेजू पासत अकमान तांणी सोंसल्यात, जेजू पासत हेरांतोन मार केल्यात, जेजू पासत जेजूचे रास परगट करूंक ती मुखार गेल्यान सॅक्रिफीस केला, त्याग केला. तें देव पळयता. मोगाळ भाव भयणीनो, साम पावला भशेन आमी जावया, त्या सोरा भशेन आमी जावचें नाका. साम पावल जेजू पासत कश्टाता, मार खाता. जेजूक ताणें सोडयताले, अपमान करूं विसरताले, पूण ना. आमी आमचें जिवीत आज जेजूक दिवया. आज आमी जेजूक सांगया, जेजू साम पावलाचें जिवीत कशें जालें तशें म्हजें जिवीत जावं दी. म्हाका एक तुज्या वावराक यूज कर. 30 वर्सां पयलें, 17 वर्सांच्या 18 वर्सांच्या प्रायर हांवें देवाक सांगलें. म्हज्या पयल्या रित्रे वेळार हांव 17.5 इयर तेन्ना म्हाका हांवें देवाक सांगलें, देवा हांव तुजो आनी हांव तुजे पासत जियेतलो. हांव तुजो आनी तुजे पासत हांव जियेतलो. आय ओन्ली बिलोंग टू यू. 30 वर्सां पयलीं हांवें सांगलें देवाक. अपमान आयले, कश्ट आयले, नांव पाड जालें, दुख येयलें, अपमान केलो, हसले, पिशे म्हूण जाला म्हूण सांगलें, कितें म्हळें. बट एक सांगता, दादोसपण आसा जेजू पासत जियोंक, संतोष आसा जेजू पासत जियोंक. संवसाराचें कांय ना. संवसारीक रितीन हांव गरीब, संवसारीक रितीन हांव दुबळो, पूण जेजू पासत हांव ग्रेस्त. संवसारीक रितीन आमी दुबळे जाल्यार कांय बरेंच, पूण जेजू पासत आमी ग्रेस्त जावया. तुमकां आज जेजू आपयता. 30 वर्सां पयलें म्हाका आपयलें ताणें, जोएल आय नीड यू, आय लव यू, आय वॉन्ट यू. आज तुजें नांव काण जेजू आपयता. तुका म्हणटा तुजें जिवीत म्हाका दी.
तुझे जीवित आज म्हाका दी, मुझे पासो जिये, मुझे पासो सॅक्रिफायस कर. आज आमचे जीवित आमी जेजूक दिया. जेजूक आमच्या जिवितान स्वागत करया. जेजूक सांगया, जीसस, what a wonder you are. जेजू आसता हांव तुजो, I belong to you. तुजे पासत हांव सॅक्रिफायस करता. म्हाका नाका ते टीव्ही, म्हाका नाका ते मोबायल आसता हांव सगळो वेळ मोबायलाचेर म्हजो वेळ हांव करशिता. हांव सोडटा ते सगळें, सॅक्रिफायस करता. जेजू तुजे पासत जियेचे जाल्यार, if I have to live a life for Christ, it's a sacrificial life, crucified life. It is not a comfortable life. In crucified life we find Christ. In suffering we find Christ. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. Hallelujah, 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 hallelujah,
gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star, Jesus. What a wonder you are. आम्ही सगळी उभे राहूया. आमच्या कुडीची पिडा बरी जावंक ह्या वेळार आम्ही मागणे करता. We are praying for our physical healing. आम्ही मागता देवान आमच्या कुडीची पिडा बरी करूंक. देवाची सखत देवाचें बोळ वर्तें जावन आसा. कितली व्हडली पिडा तुज्या कुडींत आसतली ती बरी जाता. ह्या वेळार ती बरी जाता. तुझे दोन्ही हात तुझ्या मुखार उक्ते दवर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. My Lord, my Jesus. तुझे दोन्ही हात तुझ्या मुखार उक्ते दवर. हे दोन्ही हात तुझ्या मुखार उक्ते दवर. या रितीन अशे जेजूचे आमोलीक रगत, पवित्र रगत ह्या हातांचेर पडोवंक मागणें कर. ह्या हातांनी तुवें पाताक आदारलें आसतलें. ह्या हातांनी तुवें मेळ्ळें केळाय आसतलें. ह्या हातांनी तुवें हे हात पातकाची हातेरां जावन वापरले आसतले. जेजू हे म्हजे हात तुझ्या रक्तान नितळ कर. आमचे दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर माथ्याचेर दवरया. आमच्या तकलेंतली सगळी पिडा, माथ्याची सगळी पिडा आमी जेजूक दिता. तकली दुखता, तकली पोट्टा, मायग्रेन आसा, तकलेच्यो शिरो अस्कत जाल्यात. आमच्या मेंदांत कली पिडा आसा. जावंक पुरो आमची मेमरी पावर उणो जाला. उगडासाची सकत उणें जाल्या. आमच्या तकलेंत आमच्या माथ्यांत तोपल्या बरी जाता. आमच्या माथ्यांत आमच्या तकलेंत चिंताप संवसाराचें भरलां. शांती आमकां जाय. जेजू म्हज्या तकलेंत, म्हज्या मांड्यांत, म्हज्या माथ्यार खली सगळी पिडा आसा सगळी बरी कर. Every migraine go, leave in the name of Jesus Christ now. Amen. I speak to that migraine. Let the healing blood of Jesus come upon that migraine, Jesus. headache, nerves of the head be healed. आमचे दोन्ही हात आमच्या दोळ्यांचेर आमी दवरया. आमचे स्पेक्स आमी काडया. आमच्या दोळ्यांचेर आमी दवरया. आमच्या दोळ्यांनी अस्कत काय आसा. दोळ्याची पिडा आसा. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या. दोळ्यांनी सोमा दिसना. दोळ्यांनी तोपले बरी जाता. दोळे दुखतात. दोळ्यांनी उदक येता. दोळे उलपातात. दोळ्यांनी कॅटरॅक्ट जाला. जेजू म्हजे दोळे तुझ्या रक्तान नितळ कर. हे म्हजे दोळे तुझ्या रक्तान नितळ कर. सगळी म्हज्या दोळ्यांतली पिडा गुण कर जेजू. आमचे दोन्ही हात आमच्या कानाचेर आमी दवरया. आमच्या कानांतली दूख, कान पोट्टात, पू येता, रागात येता, आयकोंक समज जायना. कानाची पिडा जेजूक दिया. जेजूक सांग, जेजू
म्हजे कान तुझ्या रक्तान नितळ कर. म्हजे कान तुजो ताळो आयकोंक उक्ते कर. कसो तूं सामुएल प्रवाद्या लागीं उलयलोय तसो म्हजे लागीं उलय ह्या कानांनी. Thank you, Lord. Thank you. म्हजे कान हांवें मेळे केल्यात दुसऱ्यांच्यो काणयो आनी खबरो आयकोन. आज म्हजे कान पवित्र कर जेजू. Jesus. नितळ कर तुझ्या अमोलीक रक्तान. तुजो ताळो हांवें आयकोंक. आयसाया प्रवादी, मोइसे, सामुएल प्रवादी तुजो ताळो आयका लागले तांच्या कानान. म्हजे लागीं उलय सोमया. आमच्या दोनी हात आमच्या तोंडाचेर आमी दवरया. आमचे वोंट, आमची जीभ, आमचे दांत, आमच्या तोंडांतली एक एक पिडा. तोंडान पोट पोडटात, जिबेची पिडा आसा, दांतांनी दुखता, वोंटांनी पोट पोडटात, नाकांत पिडा आसा, ब्रिदिंग प्रॉब्लेम आसा, उस्वास काडूंक जायना, एलर्जीज जाता, शिंगो येतात, सायनसायटीस आसा, खोली पिडा आमच्या नाकाची, तोंडाची आमी जेजूक दिया. जेजू आमकां आपडटा आनी गूण करता ह्या वेळार. आमचे दोनी हात आमच्या गोमटेचेर आमी दवरया. आमच्या गोमटीची दूख, आमच्या गोमटेची दूख जेजूक दिया. कितल्याक जाणांक गोमटी दुखता, शिरो दुखतात, समा तकली गोवंक जायना. गोमटीची दूख सगळी ह्या वेळार जेजू पयस करता, गूण करता ह्या वेळार. गोमटीची दूख ह्या वेळार जेजू पयस करता, गूण करता. तुझे दोनी हात तुझ्या ताळ्याचेर दवर. ऑन युअर थ्रोट. कितल्याक जाणांक ताळ्याचे प्रॉब्लेम आसात, टॉन्सिलायटीस आसा. कितल्याक जाणांक थायरॉइड प्रॉब्लेम आसा. जेजू तुमकां ह्या वेळार आपडटा, गूण करता. तुमचे दोनी हात तुमच्या भुजांचेर दवरा. कितल्याक जाणांक भुजांनी दुखता, भुजांनी शिरांनी दुखतात, हातांनी दुखता, बोटांनी दुखता, भुजांच्यो शिरो अस्कत जाल्यात, कितें उखलोंक जायना. जेजू म्हज्या भुजांतली पिडा सगळी गूण कर ह्या वेळार. तुझे दोनी हात तुझ्या काळजाचेर दवर. कितल्याक जाणांक काळजाची पिडा आसा, काळीज दुखता, काळीज अस्कत जाला, काळजाक ब्लॉक आसात, काळजाचे वेन आर्टरीज ब्लॉक जाल्यात, ओपन हार्ट सर्जरी केल्या. काळजाची सगळी पिडा जेजूक दी. तुका बें दिसता, हार्ट अटॅक जावन मरता म्हणलें बें आसा, जेजूक सांग, जेजू म्हजो वेळ येवच्या पयलें हांव मरचो ना. दावीद राय म्हणालो, आय विल नॉट डाय बट आय विल लिव्ह. आय विल नॉट डाय बट आय विल लिव्ह. तुझ्या काळजाचेर तुजो हात धर. तुझ्या काळजाची एक एक पिडा जेजू बरी करता. नवें काळीज तुका जेजू दिता. भुरग्या बरी एक काळीज दिता. तुझ्या काळजाचे सगळे ब्लॉक जेजू काडटा ह्या वेळार. तुझ्या हृदयाचेर दवर तुझे हात. तुझ्या हृदयान तुका दुखता. तुझ्या हृदयान तुका दुखता, शेळ बोरता. तुझ्या हृदयांत आनी कली पिडा आसतली. जेजू लागीं सांग, जेजू म्हाका गूण कर ह्या वेळार. उस्वास काडटना म्हाका दुखता, उस्वास काडूंक कस जातात, म्हजे लंग्स अस्कत जाल्यात, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अस्कत जाल्यात, उस्वास काडटना म्हाका समज जायना. दोनी हात तुझ्या पोटाचेर दवर. दोनी हात तुझ्या पोटाचेर दवर. तुझ्या पोटांतली सगळी दूख जेजूक दी. तुझ्या पोटांतले सगळे गाय जेजूक दी. तुझ्या पोटांत डायजेशन जिरवण समज जायना, गॅस, एसिडिटी आनी कली पिडा आसतली तुझ्या पोटांत. पोटांत सापता, पोटांत दुखता, आनकिटी अस्कत जाल्या, लिव्हर प्रॉब्लेम आसा,
तुझ्या पोटांतले सगळे प्रॉब्लेम जेजूक दी. तुझे दोन्ही हात तुझ्या पेंकडाचेर दवर. पेंकडान दुखता, भागोंक जायना, चड वेळ रावोंक जायना, धिमी घालोंक जायना. पेंगडांतली दूख जेजूक दी. किडनीचे प्रॉब्लेम जेजूक दी. मुताचे प्रॉब्लेम जेजूक दी. सांग जेजू म्हज्यो किडन्यो तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर. तुझ्या पवित्र रक्तान म्हज्या किडनीच्या पिडेंतावन म्हाका सुटका दी. म्हाका बरें कर, गूण कर जेजू. आमचे दोन्ही हात आमच्या पायांचेर दवरया. थोड्यांचे पाय वळटात, पाय दुखतात. दोंपरांचेर पायांचेर आमी दवरया. दोंपरां अस्कत जाल्यांत, दोंपरांनी दुखता, पायांनी दुखता, शिरांनी दुखता, सोमा पायांचेर हात दवरा. जेजूक सांग, जेजू म्हजे पांय, म्हजे शिरो गूण कर. म्हजे शिरो अस्कत जाल्यात. म्हज्या शिरांनी आसची दूख सगळी पुसोवन काड. म्हज्या पायांची पाय वळचे गूण कर जेजू. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. तुका आनीकली पिडा आसतली, कातीची पिडा, आनीकली पिडा आसतली, डायबिटीस, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हिमोग्लोबिन प्रॉब्लेम, आनी कली पिडा आसतली. जेजू लागीं माग, हृदयाचेर हात दवर, माग. जेजू ही म्हजी पिडा गूण कर. हांव साक्ष दिता, हांव सांगता सगळ्यांक तुवें म्हाका बरें केलें म्हणून. हांव तुका महिमा दिता जेजू. तूं म्हाका बरें करतलोय. म्हाका पातयणी आसा देखून हांव तुजे लागीं आयलां. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. मागा तुमची कली पिडा आसा तुमच्या कुडींत देवान गूण करूं. आतां तुमी तुमचो उजवो हात तुमच्या कुडींत खंयची पिडा आसा त्या जाग्यार तुमचो उजवो हात दवरा. हांव मागणें करतां तुमचे बसोत. तकलेन दुखताल्या तकलेचेर दवरा. पाटीन दुखताल्या पाटीचेर दवरा. ब्लड प्रेशर, शुगर आसा जाल्यार हृदयाचेर दवरा. काळजान दूख आसा जाल्यार काळजाचेर दवरा. आनी कली पीड, पोटान प्रॉब्लेम जाल्यार पोटाचेर दवरा. खंयची पिडा तुमकां आसा त्या जाग्यार तुमचो उजवो हात दवरा. आतां हांव मागता तुमचे बसोत. हात दवरा आनी जेजून तुमकां आपडूंक आमी मागता ह्या वेळार. In the mighty name of Jesus. जेजूच्या नावान ह्या वेळार ती खंयचीय पिडा आसतली तुवें खंय हात दवरल्याय ती पिडा ह्या वेळार बरी जाता जेजूच्या नावान. कॅन्सर बरें जाता, गूण जाता जेजूच्या नावान. हार्ट डिसीज, हार्ट ब्लॉक्स, खातीची पिडा गूण जाता जेजूच्या नावान ह्या वेळार. रक्ताची पिडा ह्या वेळार बरी जाता जेजूच्या नावान. दोळ्यांची दिश्ट ह्या वेळार बरी जाता जेजूच्या नावान. Every sickness in your body leaves now in the name of Jesus. I take authority over cancer and I command it to leave right now in the name of Jesus. Every sickness in your body be healed in the name of Jesus Christ. Every pain, every tormenting pain, every pain that has been tormenting you for years, leave now in the name of Jesus Christ. Every sickness in your eyes, in your ears, in your mouth be gone in the name of Jesus. जेजूच्या रक्तान तुझी पिडा ह्या वेळार गूण जाता. सगळी पिडा बरी जाता in the mighty name of Jesus Christ. आमी जेजूचे रगत आमचेर पडोवंक मागया आनी सगळी गावया. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुझे रगत म्हजे जिवीत बदलता. जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुझे रगत म्हजे दूख पयस करता. सगळे व्हडल्यान जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुझे रगत
रगा माका सोडून दिता जेसू तुझे रगा मोचेंदू भोईस करता अनेक बडी सगळी ओटल्यान जेसू तुझे रगा माका जीविता जेसू तुझे रगा मोचे जीवी बोधवता जेसू तुझे रगा माका सोडून दिता जेसू तुझे रगा मोचेंदू भोईस करता आमच्या आत वयर उबारया मागे आमी पवित्र आत्म्याक आमचेर देवून येवं पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर पडोवन दी आनी आमची काळजां जेजूच्या मोगान उज्यान ती भरोवन दीत पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या कुटुंबाचेर पडोवन दी आमचे शेळिल्लें हे कुटुंबाचें जिवीत ह्या वेळार उज्यान भरोवन दी आनी जिवें जावं दी परतून आमी ह्या वेळार मागया पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवून येवं आमी सगळीं व्हडल्यान देवाक आर्गां स्तुती आमी करया हालेलुया 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 रिबोजे ब्रानाके तोलबाजे दरास मेकास्के दलाब्रे खदरा का तैमा जेकराके मरोजे देरो मेकास कला ब्राने को तैमा जेकराका दलबास्के बरानाके तोलाब्राकेस्को every power of darkness leaves now in the name of Jesus Christ every demonic spirit leaves now in the name of Jesus Christ Rabaze Marozala Brakesko Darmas Kalabrakesko Daras Mekas Kalabrakesko Dero Mekaske Ramaze Maroze Meisale Katolbasa Daras Mekaske Baranake Tolbasa Margoze Dero Mekaske
पवित्र आत्मो आमचे काळीज आमचे मन बदलता आमकां जेजू बरी तो करता जेजूचें काळीज तो आमकां दिता जेजूचो मोग करूंक आमकां तो शिकयता जेजू लागीं तो आमकां व्हरता आमी कन्नड कांतार गावया पावनात्मने प्रिय पावनात्मने इळिದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ भावना मने प्रिय भावना इळिದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ರೋಗದ ಬಾಧೆಗಳ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯೋಳು ರೋಗದ ಬಾಧೆಯೋಳು ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯೋಳು ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವರು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿ ವರವರು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಗಮ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
light, no, and put on all the lights. सगळे light on करी. सगळे light on. भुरगीं धाकटीं भुरगीं उबे रावा. आनी कोण धाकट्या भुरग्यांक आणायल्यांत आवय बापूय, आवयन या बापायन धाकटीं भुरगीं आसात, बाळशी धाकटीं भुरगीं आसात, उबे रावा. भुरगीं मुखार या, हांगासर येवन मुखार रावा. भुरगीं आल्तार घेवन दिवी घाला, मुखार या. भुरग्यां बसोत आमी ह्या वेळार मागणी करता, भुरगीं मुखार या. भुरगीं थोडीं मुखार येवन दिवी घाला, हांगासर या. कम इन फ्रंट, या. नील डावन, या. Still front, still front. आमचे मोदें धाकटीं भुरगीं आयलीं आसात आज आमी ह्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान समर्पण करता. We give these children in the hands of Jesus. We surrender their future to Jesus. तांच्या मुखल्या जिवितान देवच तांकां राखोवन दी, सांबाळोवन दी. देवान तांकां रचलां, देवाचें एक योजन आसा, एक प्लॅन आसा ह्या भुरग्यांक. ते तांच्या जिवितांत कंप्लीट जावं दी म्हणून आमी मागता. जेजूचे अमोलीक रगत ह्या भुरग्यांचेर पडोवन दी आनी जेजूचे अमोलीक रगत तांकां राखोवन दी सैतानाच्या सगळ्या कुतंत्रपणांतावन. Let not Satan steal these children from the hands of God. We cover them with the blood of Jesus. Let their lives be in the path of Jesus. आमी ह्या भुरग्यां बसोत मागता. ह्या भुरग्यां मदें कोणाक पिडा आसा, खली पिडा आसा, ती सगळी पिडा ह्या वेळार गूण जावं दी म्हणून आमी मागता. ह्या भुरग्यांक कोणाक शिकोवंक जायना, समजना, आमी मागता पवित्र आत्म्याची देणी ह्या भुरग्यां बसोत. पवित्र आत्म्याची देणी, बुद्धिवंतकायेचें देणें, समजणेचें देणें, जाणवायेचें देणें. We pray for the spirit of wisdom, spirit of knowledge and spirit of understanding to take over these children. Let these children study well and excel in their lives. In भुरगीं तांच्या आवय बापायक मान मर्याद दिवन व्हड जावं दीत म्हूण आमी मागता. सैतानाचे सगळे सक्तेतावन जेजू ह्या भुरग्यांक राखोवन दी. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आमचे बसून आसली आमच्या आत्मुखार काडया. ह्या भुरग्यां बसोत आमी मागया. देवाचो पवित्र आत्मो तांचेर देवोन येता. सगळे आमी गावया, हें गीत गावया आनी मागया. ये आत्म्या बापाच्या, बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या,
ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. भुरग्यांनो हात जोडा, तुमच्या जाग्यार वसा आणि बसा. Children, join your hands, bow down before Jesus, bow your heads, go back to your places. वसा, तुमच्या जाग्यार वसा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We pray for all the youth. सगळे युवजन मुखार या, मुखार या. Come forward. Altari मुखार येऊन दिंबी घाला. मुखार या, सोमा मुखार या हांगासर. Closer, closer to Jesus, closer to Jesus. Altari मुखार येऊन दिंबी घाला. Come this side, come this side. Come this side. आमच्या मध्ये कितली युवजन आयिल्ली आसात. तांचे बसून आमी मागणी करूया. ती आल्तारी मुखार दिवी घालतना म्हाका उडास येता. म्हजो 30 वर्सां पयलें ह्याच रितीन हांवें दिवी घाल्ली जेजू मुखार आनी म्हजें जिवीत हांवें जेजूक दिलें. जेजूक हांवें सांगलें, आस्तावन हांव तुजो. I belong to you. आज या युवकांमध्ये, या तरणाट्यामध्ये कितल्यागी जाणांक देव विसोन काडटा. विसोन काडटा. याजक जावन, सिस्टर्स जावन, प्रिचर्स जावन, म्युझिशियन्स जावन, ब्रदर्स जावन, आनी कित्याक ताच्या मोहिमे खातीर देव तांकां विसोन काडटा. आता या वेळार कितें जाता आत्मीक रितीन ते आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी दिसना. देवाचे अंश बोडवे आसात ह्या जाग्यार. देवाचे अंश बोडवे एकठांय जाल्यात ह्या जाग्यार. ह्या युवजना फाटल्यान तुमचें जिवीत तुमी जेजूक दिया. Give your life to Jesus this evening. Tell him, Lord, I have my plans, my dreams, my desires, my goals. But Jesus, today I lay them at your feet. And I receive, I accept your will, your plan for me. Whatever might be that, Lord, I receive it. I accept it. तुझी खुशी म्हज्या जिवितान जावं दी जेजू. आमच्या मध्ये आसली युवक युवजनां कोणी तुम्ही संसाराच्या भाट सवयीची गुलाम जाल्यार देवा लागीं बोक्साणे मागा, सुडकां मागा, सोरो, सिगरेट, पोर्नोग्राफी. जेजू लागीं सांग, जेजू ह्या पातकाच्या सांकळेन तावन म्हाका भायर काड. म्हजेर आसल्यो ह्यो सांकळी पातकाच्यो तुटून उडय, मोडून उडय. जेजूक सांग, जीसस तुझी खुशी म्हज्या जिवितान जावं. तुम्ही जर तर तुमच्या आवय बापायक मान मर्याद दिनांत, रेस्पेक्ट दिनांत, लढाई करतात, उलयतात, दुखयतात, जेजू लागीं बोक्साणे मागा. बायबल सांगता आवय बापायचें बेसांव भुरग्यांच्या जिविताची बुन्याद. तुझी आवय आनी बापोय तुका एक बेसांव दितात, ते दाल तुझ्या जिविताची बुन्याद ती घट करतात.
जिविताचे फाउंडेशन घट करतात. तुझे फाउंडेशन स्ट्रॉंग असल्यार तू केदालाय पडचो नाही. तुझ्या जिवितान केदालाय पडचो नाही. या युवका पासत युवक आम्ही मागया. या युथ पासत आम्ही मागया. पवित्र आत्म्याचो उजो तांचेर देवून येवन दी म्हणून मागया. तांचे संसारीक जिवीत मुग्दोवन दी आणि क्रिस्ताच्या मेटांनी ती सोलोवन दीत म्हणून आम्ही मागया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आम्ही तेंच कांतार गावया. या आत्म्या बापाच्या हात उबारून तांचे बसत मागया. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या, ये आत्म्या जेजूच्या, जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. अनेक बुडी. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. हात जोडा. जेजूक नमस्कार करा. तुमच्या जिवितांत वो एक वर्तो दीस उडास दवरा. तुम्हीच मागणे केला नाही. तुमच्या फाटल्यान कितल्या लोकांनी तुमचे बसत मागला. वर्तो दीस तुमच्या जिवितांत जेजूक अर्गां दिया. तुमच्या जाग्यार गो बॅक टू युअर प्लेसेस. आमच्या मोदें कोणी आसात काजार जावन भुरगीं नात तांचे बसत म्हाका मागोवंक जाय. काजार जावन थोडी वर्सां गेलीं भुरगीं नात. भुरग्याच्या देण्या बसत आशेतात मुखार या. काजार जावन एक भुरगें आसा. दुसऱ्या भुरग्याक आशेतात भुरगें जायना दुसरें मुखार या. आमी मागता तुमी घोव बायलां आयल्यांत सांगात या हजबंड वायफ और एक सुरी आयल्यांत एक सुरी मुखार या. समा मुखार या. दिमी घाला. ऐका. आमच्या मोदें कोणी आसात प्रायस्त आसात. तुमच्या घरान तुझ्या पुताचें तुझ्या दुवेचें काजार जालां. तांकां भुरगीं नात पूण ती हांगा नात. तुमी आसात. तुमी तांचे बसत मागोवंक येया. तुमी काजारी भुरगीं नातली फुडें या. फुडें या. कम इन फ्रंट. कम इन फ्रंट या. आनी कोण प्रायस्त आसात तुमच्या घरान पुताक दुवेक कोणाक भुरगें ना तांचे बसत मागोवंक जाय मुखार या. आनी कोणी आसात तुमी तुमच्या सैऱ्या मोदें इश्टा मोदें भुरगें ना. भुरग्यां पासत ती मागतात. क्रिस्तांवची इनवांची कोणी आसतली तांचे पासत तुमी मागोवंक मुखार या. तांचें नांव काण मागा. उडास दवरा. तुमी हांगासर मागतना देव तांचो कुसवो उक्तें करता. हांगासर आमचे मोदें आसात मुखार. भुरग्याच्या देण्या पासत आशेतात. मागी आमी देवान तांचो कुसवो उक्तें करूंक. भुरग्याचे देणे तांकां दिवंक मागया. हन्ना मागताली भुरगें जाय म्हणून. रडटाली आनी मागताली देवा भुरग्याचे देणे म्हाका दी. ती रडटाली मागताली भुरगें ना म्हणून. मस्त लोक ताका खेळटालो हसतालो. तेंच दूख ह्या आमच्या भावा भयणींक जाता आसतलें. भुरगें ना म्हणून लोक कली कली उतरां उलयतात. शिराप घाला. देवाचो आशिर्वाद ना. नाका जाल्ली उतरां उलयता आसतलीं तांकां. कितली दूख तांकां जाल्या तांकांच ती गोत आसा. पूण आज आमी मागता देवान तांकां भुरग्याचे देणे फावो करूंक.
आणि कोण तुमची सैरी आसात, घरची आसात, भुरगे ना, आता मागा. Pray for them now. Remember their names. I pray for my sister Joylyn. I pray for her now. Lord, open her womb. Open her womb, Lord. I pray for Simu. Open her womb, Lord. Pray for your loved ones. Pray for them. Mark. कोण असतात तुझी भुरग्याचे देण्यापासून आशेतात मागा. आम्ही मागया. मुझ्या फाटल्यान मागा. सोमिया जेजू भुरग्याच्या देण्याक आशेवन आमची भाऊ भयणी तुझ्या लागीं आयल्यान तांची मागणी आयक जेजू. आणि तांच्या मागण्याक तांच्या उल्याक तू जाप दी. आणि भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांकां फावो कर. तांचो कुसवो उक्तो कर. जेजू सोमया जेजू दाविदाच्या पुता तांची काकळूत कर. तांची दुकां पुसोन काड. तांची मागणी आयक. आणि भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांकां लाभोय. हालेलुया 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 हालेलुया. ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या. हात सोडा. जेजूक नमस्कार करा. तुमच्या जाग्यार वसा. आमच्या मोदें भाऊ भयणी आसात. तांकां पयशांचे प्रॉब्लेम आसात. बिझनेसाचे प्रॉब्लेम आसात. कितें केल्यारी सोमां जायना. कितले कश्ट काडल्यारी मेहनत काडल्यारी कांय सोमां जायना. बिझनेस फेल जाता. पयशे कोणाचे मेळोवंकात मेळनात. जाग्याचे प्रॉब्लेमांत, घराचे प्रॉब्लेमांत, बिझनेसांत प्रॉब्लेमांत तुम्ही तुमच्या जाग्यार उबे रावा. तुमचे बसोत आम्ही मागता ह्या वेळार. तुमचे जावंक बरो जिवीत मुखार वचना. प्रोग्रेस जायना. यू आर स्टक इन द सेम प्लेस. You are just going in circles. Nothing is moving forward. कितें केल्यारी मुखार वचना जिवीत. उबे रावा. लजे नाकात. कष्ट कोणाक येतात, प्रॉब्लेम कोणाक येतात, पण आम्ही उबे रावया. आम्ही उबे रावतना आणि कसलेय प्रॉब्लेमान तुमच्या कुटुंबांत, घरात, कामांत मागा ह्या वेळार. इट माइट बी एनी प्रॉब्लेम. मागा ह्या वेळार. आम्ही देवाक अर्घां दिवया. आणि या भावांच्या भयणीच्या जिवितांत कोल्यो सांखळी आसात त्यो सैतानान खंय तांकां बांदून घाला. त्यो सांखळी तुटोवन दीत ह्या वेळार जेजूच्या नांवान. तांची कामां, तांची बिझनेसां, तांचो वावर, तांचे पयशे, तांचे घर, तांचे कुटुंब फळादीक जावं दी. इतली वर्सां कितें तांच्या जिवितांत मुखार वचनातले आतां मुखार वेतले. कोणाची कोर्ट केस आसा कितल्या वर्सांची ती ह्या वेळार मुक्त जातली. खंयच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम आसात, डॉक्युमेंट जायनातले ते डॉक्युमेंट जातले. यार जायनातलो यार जातलो. बिझनेस जायनातले बिझनेस जातले. सैतानान कोणाक बांदून घाला तांच्या जिवितांत मुखार वचोंक सोडिना त्यो सांखळी नासता जेजूच्या नांवान. We break those chains in the name of Jesus Christ now. Ribo zebra kataima zekrake. Margo zebra nake tolbaza. Daras me kaske. Ramza lebra nake tolbaze.
Marase, marase, marase. Herome kaske, margome kaske, marose, maranake, Possiamo. मुझे मोगाळ भाव भयणीनो, हांव ह्या पवित्र आल्तारीचेर उबे रावतना देवाक आर्गां दिता. कित्याक हांव ह्या जाग्यार उबे रावन आसा सुमार 3-3.5 वरां. खाली आसलो सुमार 3 वरां हांगासर. ह्या जाग्याची पवित्रकाय हांगा रावतना म्हाका फील जाता. हांव ह्या जाग्यार रावंक फावो न्हय म्हाका दिसता. हो जागो पवित्र. दिस इज अ होली ग्राउंड. आनी ह्या पवित्र आल्तारीर देवान म्हाका रावंक फावो केल्ल्याक देवाक आर्गां दिता हांव. तितलेंच न्हय, कार्मेलीत पाद्रपातावन मस्तू प्रोत्साह, मस्तू सपोर्ट म्हाका मेळ्ळा म्हज्या मिनिस्ट्रीक. एक लायक जावन ते म्हज्या फाटल्यान रावल्यात आनी म्हाका म्हणटात, जोएल मुखार वच, वी आर देयर विथ यू. कितले फावटी म्हाका हांगा रित्रेक आपयलें. लास्ट इयर तावन कितले फावटी हांगासर हांव आयलो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हाका म्हजे बसोत. म्हजें नांव जोएल लास्रादो. हांव गांवान बिजयसो. पोटां सुमार 20 वर्सां हांव रितीर दिला. आतां हांव गोंयांत आसा. आज मागणे मुगदोन फाल्यां सकाळीं हांव गोंयां भायर सरता. सकाळीं वेता. परवां आमी आजरा महाराष्ट्रा रितीर दिवंक येता. 3 दीस ते रितीर आसा. म्हाका म्हजे बसोत, म्हज्या कुटुंबा बसोत, म्हजे बायले बसोत, लिडिया, म्हजी भुरगीं आसात दोगां, जायरा आनी सॅम्युअल. म्हाका जाय तुमचें मागणें. कित्याक तुमच्या मागण्यान आमकां सकत मेळटा, कृपा मेळटा देवाची. मागतल्यार तुमी एक उडास करा. तुमी मागतना केदाले उडास जायलो मागा. आमचो भाव आसा रॉनी. तो एक बिझनेसमॅन पूण जाल्यार तो तसो वेळ देवाक दिता. ताजे बसोत मागा. शांती आसा, एंजला आसा. तांचे बसोत आमी मागतना आमी मागया. हांगासर आसच्या पाद्रपां बसोत. फादर रोवेल ह्या शायनाचो डायरेक्टर. मस्तू रित्र्यो, मस्तू मागणी तो ऑर्गनायज करता. लायकांक मस्तू प्रोत्साह करता. तो मस्तू सपोर्ट करता. फादर स्टीवन आसा, तरणाटो पाद्राप. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी ताका भरला. फादर जॉसी, मस्तू पाद्राप आसा. तांची नांवां म्हाका येनात पूण हांव तांचे बसोत आतां मागोवंक आशेता. एक घडीभर आमी उबे रावया आनी हांगासर आसच्या सगळ्या पाद्रांबा बसोत मागया. कोण पाद्राप हुशार नात, सीख आसात, तांचे बसोत मागया आमी ह्या वेळार. सगळ्या कम्युनिटी बसोत मागया. तांचो चॅप्टर आसा त्या चॅप्टरा बसोत मागया. सगळे कितें जाता ह्या घरांत आनी ह्या संस्थेंत, ह्या कम्युनिटींत कितें जाता तें सगळें देवाच्या खुशे प्रमाणे जावं दी म्हूण मागया. मागा तुमी म्हजे बसोत, रॉनी बसोत, एंजला आनी शांती आमचे बसोत. मागा हात वयर काडा. आमी सगळीं मागया. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. आमकां ह्या वेळार निमाणे बेसांव आमी स्विकार करतले. हाचे उपरांत मिसाचें बलिदान 10 वरांचेर सगळे मुगदाता. हात जोडया, दिमी घालया, जेजूचे बेसांव स्विकार करया.
प्रार्थोया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनात.